आमगे कॅन्डिडेटान साऊथ गोवा इंडिया अलायन्सा कॅन्डिडेटान नॉमिनेशन फायल केलां आनी नॉमिनेशन फायल करूनच जो रिस्पॉन्स येयला अशें आतां एक वार जावपा अशें दिसता की इस बार 2.5 लाख पार. आज साऊथ गोवा इस बार 2.5 लाख पार. आमगे कॅन्डिडेट 2.5 लॅक्स क्रॉस करून विक्ट्री मार्जन येवपाचो हें आज गोंया म्हाका दिसता ही परिस्थिती सावथाची दिसती पडटा. आतां नॉर्थाक आमी वयतले, नॉर्थाकूय तसलोच वातावरण जाल्लो. इतले जे नॉर्थ सीट इतली वर्सां आज जे BJP कडेन आहा आनी आज जो तेंगेलो सेम कॅन्डिडेट रिपीट शो कॅन्डिडेट नॉन परफॉर्मिंग कॅन्डिडेट तेका हे पाटी म्हाका दिसता सेटबॅक पडपाचो लोकांनी दाखोवपाचें थारायलां. सो हे पाटी गोंयांत इंडिया एलायन्साक 2.5 लाख पार ही आमकां मेळपाची विक्ट्री आमी आज पळयतात आनी हे विक्ट्रीचेर आज आमी हें नॉमिनेशन केलां. वी आर देअर विथ कॅप्टन विर्यातो एंड कॅप्टन विर्यातो इज गोइंग टू डू अ लँडस्लाइड वन साइड विक्ट्री for South Goa and the people of Goa. They are also saying that they are getting good response and they will focus on only positive campaign, not negative like you. Their campaign is positive because तामगे जे कार्यकर्ता तामगे घरा कडेन गॅसी सिलिंडर 1100 तामगे जी लायटी बिल आहा ती सगळी म्हारग जाल्ली आहा. तेमगे जे पेट्रोल घालून कार्यकर्त्याक ती पॉझिटिव्ह कॅम्पेन करपाक येता ती पेट्रोल ऑलमोस्ट 100 रुपये जाल्ल्या. इतली म्हारगायेन जेन्ना सगलो लोक तुजे फाटल्यान तुगे फ्लॅग घेवन भोंवता तांकी म्हारगाय कोंतारूय येना. सो ही कसली कॅम्पेन जाली. दिस इज अ फेक कॅम्पेन. पीपल आर देअर टू शो यू बिकॉज दे गेट वरीड बिकॉज ऑफ यू. कित्याक जाल्लो आसा रॉंग पॉलिसीज ऑफ दीस गव्हर्मेंट. सिंपल एक्झाम्पल घेवया. मायनिंग डिपेंडंट पीपल 12 वर्सां जालीं पयलीं मायनिंग बॅन केल्लें आनी तांचो वरिश्ठ लिडर तेन्नाचो आमचो स्वर्गीय मनोहर पर्रीकार ताणें अशें हात करून सांगुल्लें आय बँड म्हणून. जितली इलेक्शनां जाता 6 म्हयने पयलीं हो सरकार सांगता मायनिंग स्टार्ट करता. लोकांक ते फोटींग आश्वेशनां दिवन इतलो त्रास जाल्लो आसा की आतां आमी विचारूंक सोदता जो प्रधानमंत्री आतां येवपाचो आसा 27 काय 28 तारखेर आपणाचे ते व्हडले मिनिस्टर घेवन तांणी सांगपाचें तो कित्याक येता. माफी मागपाक येता की सगळे फोटी मारलेल्यो म्हूण काय आनी एक आश्वेशन दिवंक सोदता. हाका लोक गोंयचो विचारतलो कित्याक तो व्हडली फौज पासून घेवन आयले जाल्यार आमचे साऊथ गोवाचे 5 पांडव जे आसा जे काँग्रेसीचे LOP बाब युरिया लेमाव, बाब एल्टन डिकोस्टा, बाब विजय सरदेसाय, बाब कॅप्टन वेन्झी वेगस आनी आमचो क्रूज सिल्वा हे 5 पांडव मोदीचे फौजीक कौरवांक धांवडान घालतले. तुम्ही मायनिंग सुरू करतले सत्तेर येयल्या उपरांत? हांव मायनिंग सुरू करचो ना, आमचो सरकार करतलो. कित्याक आनी जे सांगुल्ले 35,000 कोटी स्कॅम आसा आयज पासून 35 रुपयाय येवंक ना ताजेर ताणें उलोवपाचें. दॅट मिन्स फक्त सत्तेर येवपाक ताणें हें केल्लें. उमेदवार बाब कॅप्टन विर्याटो फर्नांडीस जो गोंया लागून झगडटा, जाणे डबल ट्रॅकिंगा लागून, ह्यो न्हंयो वाचोवपा लागून, आमची भाटां बेसां वाचोवपा लागून, आमचे दर्या वाचोवपा लागून, आमचे जंगलां वाचोवपा लागून जो ताणें वावर घेतलो ते ह्या मोदी सरकारान ताजेर क्रिमिनल केस घातिल्ली आसा. सो हे सांगपाक म्हाका अभिमान जाता की जो मनीस गोंय वाचोवपाक मुखार सरिल्लो ते ह्या नरेंद्र मोदीन ताचेर क्रिमिनल केस घातिल्ली आसा. फायल केला एंड दिस इलेक्शन इज बेसिकली of the common man, common people. It is money power versus people's power. आणि जो प्रतिसाद आमकां मेळिल्लो आहा, जो गोंयभर जो काँग्रेस पक्षाक उत्तर गोंयांत आनी दक्षिण गोंयांत दोनी कडेन जो प्रतिसाद आमकां मेळिल्लो आहा, वी आर व्हेरी कॉन्फिडंट that the people will give a befitting reply to all these gatkis, all these lapits. All these people will get a befitting reply. कित्याक वयता थिंगा जो रिस्पॉन्स बारीक लोकांचो and the cadre also of the Bharatiya Janata Party. The cadre of the Bharatiya Janata Party also felt, or Bhai Manohar Parrikar also felt that Baba should not be on board. They are also affected today. And today in his affidavit, in the case side, he has, जे आमचे अमित पाटकरान सांगिल्ले ते भाशेन, we have declared that there is a criminal case
put on him of the agitation happened during the double tracking revolution, ji kranti zalli. We have an asset in the form of Captain Viriato Fernandes, who has always fought for Goa even before we becoming MLAs. आज रामनमीच्या बरे दिसाक कॅप्टन विरियातो जो इंडिया अलायन्साचो कॅन्डिडेट वो नॉमिनेशन करता. आमी हांगा ताका तेंको दिवपाक सगळे ठरविल्ले आहा. आज एक ह्या दिसांनी एक सर्वे भायर सरला, लोकनीती CSDS सर्वे. हो सर्वे असो म्हणटा की रामराज्य कितलेय आयले म्हणून मुखेलमंत्री सांगून गोंयान रामराज्य नाशिल्लें. गोंयान रामनमीची स्थिती पसून दिवपाक हो मुखेलमंत्री तयार नाशिल्लो. ही खरी खबर. राम मंदिर जातकर आतां जगमारीत सुटी दिवची पडली जाता. ताजे फुडें देशान जी सर्वे जाल्या ती म्हणटा की इमोटीव इश्यूज राम मंदिरा भशेन हे सकल आहात, पूण लायव्हलीहूड इश्यूज म्हळ्यार इनइक्वेलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट आनी इन्फ्लेशन आर मोर दॅन द इमोटीव इश्यूज लायक राम मंदिर. आनीक द लोकसभा इलेक्शन 2024 इज नॉट डन एंड डस्टेड. ही आता सर्वे सांगता. हाजेर एक कळटा की गोंयचो वोटर जो सुसंस्कृत, जो हुशार, ह्या वोटराक केदी व्हडली कॅम्पेन केली, कितले पयशे मोडले, जाल्यार ताका एक कळटा की अनएम्प्लॉयमेंट जो इश्यू आज पल्लवी देब्यान सांगिल्ले आहा की आपल्यान कितें पळयलें, कितें म्हणटा की एम्प्लॉयमेंट इज वन ऑफ द इश्यूज. एम्प्लॉयमेंट, वुमन एम्पावरमेंट आनी कितें कितें ताणें सांगिल्लें आहा. एम्प्लॉयमेंटाचेर डबल इंजीन सरकार कंप्लीट फेल जाल्लें आहा. गोंयान अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज द हायेस्ट इन द कंट्री. CIMI म्हणटा तो जो जी एजन्सी आहा ती दाखयता की 10% वयर गोंयान अनएम्प्लॉयमेंट रेट आसा, विच इज हायर दॅन द नॅशनल एवरेज. म्हणटकर आमच्या तरणाट्यांक जेन्ना नोकऱ्यो दिवंक शकूंक ना, 10 वर्सां सरकार चलोवन, तर सरकार आज मॅनिफेस्टोन कितें दाखयता. मॅनिफेस्टो म्हणटा युवा भारत म्हणा फुडें नवी ऑटोनॉमस बॉडी काडटलो. ऑटोनॉमस बॉडी काडून को जायना, नोकऱ्यो कितल्यो मेळटल्यो. सरकार नोकऱ्यो विकता काय ना, गोंयचो सरकार नोकऱ्यो विकता काय ना, हे सगळे गोंयकारांक खबर आहा. सो हाजे वयल्यान म्हाका दिसता की गोंयचो लोक जो आहा तांकां खबर आहा की इश्यूज इमोटीव नात. इश्यूज आर ब्रेड एंड बटर इश्यूज, लायव्हलीहूड इश्यूज. आनी हे झगडोवपा खातीर एक फायटर जाय. आनी फायटर म्हणटा तो एक्टिविस्ट, तो हो सरकार क्रिमिनल म्हणटा.